नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राज्य मंत्रिमंडळाची बसका आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ह्या बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत दिली. राज्यातल्या वेगवेगळ्या साधन सुविधांचो तशेंच सुलभ शौचालयांची फेरदुरुस्ती आणि नूतनीकरण करपाच्या कामा खातीर राज्य सरकारान खाजगी आस्थापना वांगडा कबलाती केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. Memorandum of Understanding between the government and the Rail Vikas Nigam Private Limited for the development of the infrastructure project in the state of Goa. वेरियस वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरची स्टेटीज आसा ते आमी जसो NBCC बरोबर केला त्याच पद्धतीची वेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्याकडे दिवन ते डेव्हलप करप ह्या बेसिसाचेर. रिनोवेशन मॉडिफिकेशन्स ऑफ द पब्लीक टॉयलेट थ्रू द सुलभ इंटरनॅशनल हांच्या कडल्यान ते डेव्हलप करपा खातीर घेतलेले आसा ऑन द CSR बेसीस ते करतले. वेरियस टॉयलेट्स आसा गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यो. केंद्र सरकारान आयज सावन विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान मोहीम सुरू केला. या फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत हें अभियान चालीक लावपाचो निर्णय आयच्या बसकेंत जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. केंद्र सरकाराच्या ह्या नव्या कायद्याखाला दर एक अर्थीक वर्सा 125 दिसाच्या वेतनाच्या रोजगाराची हमी मेळटली. गोंयांत लेगीत ह्या येवजणेची कार्यवाही जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. विकसित भारत गॅरंटी फॉर द रोजगार अँड आजीविका मिशन GV रामजी आम्ही आज अडॉप्ट केले. फ्रॉम द 1st of July ऑनवर्ड्स इन फोर्स गोंयांत हाडले. वेगवेगळे वेरियस अंडर जी रामजी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जो वेगवेगळ्या जाणांक रोजगार आणि हे जे आशिल्ले पळय त्या अंतर्गत हे दितले. मिनिमम वेजीस एज पर द मिनिमम वेजीस ज्यो डिसायड जाल्ल्यो आहा तो पर्यंत. म्हजो फ्लॅट ही सरकाराची महत्वाकांक्षी येवजण आयच्यान चालीक लावपाचो निर्णय आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. म्हजो फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना वीच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट. एक इज एन कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट. ही 3 डिपार्टमेंटां मेळून आमी सुटसुटीत रित्या लोकांक ज्यो हावजिंग कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आसात किंवा ज्या बिल्डरांनी बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट केल्या लोकांक फ्लॅट एग्रीमेंट बेसिसाचेर दिल्या आणि गेली 30 वर्सां 40 वर्सां ते आतां डेलिबरेटेड कंडिशनान आयल्या. तांकां रिडेव्हलपमेंट हे फ्लॅट करपाक मेळना. वेरियस इश्यूज. एक तर त्यांचो लँड ओनर जो आहा तेणी क्लियर टायटल करूंक नासले. दुसरें एकदां डेव्हलपरूच आत्तां अस्तित्वात ना खंय तरी सोडून गेलो हाज्या खातीरूय बी तांकां सगळ्या जाणांक प्रॉब्लेम येत आसा. सरकारान ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली आणि प्रत्येकाक आपलो जो फ्लॅट आसा हो आपल्या नांवार जावचो आणि आपल्याक जर रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार ती जमीन ताच्या सोसायटीच्या नांवार जावची आणि ताका लागून 3 कडेन तांकां फायदो मेळटलो. एक म्हणजे कॉपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान जेंच्यांनी हावजिंग कॉपरेटिव्ह सोसायटी करूंक ना तेंच्यांनी आपली हावजिंग कॉपरेटिव्ह सोसायटी करची आणि ज्या हावजिंग कॉपरेटिव्ह सोसायटी कडेन लँड जर तेज्या ओनराच्या नांवार ना जाल्यार लँड ओनराच्या जाग्यार गव्हर्मेंट कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर वील स्टेप इन. ही वील सायन बिहाफ ऑफ द लँड ओनर आणि ती लँड ही त्या हावजिंग कॉपरेटिव्हच्या सोसायटीच्या नांवार जातली. कृषी दिसाच्या निमतान आयज फोंडेच्या सहकार भवन सभागृहात कृषक सन्मान दिसाची कार्यावळ तशेंच राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचे उक्तावण आयोजित केला. राज्याचे सहकार आणि उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या खासा हाजेरीत ही कार्यावळ जातली. ह्या दिसाचे औचित्य साधून वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमांतल्यान शेतीमळाचेर गती दिवपी सहकार्य कार्यकर्त्यांक इनामां दिवन तांचो भोवमान जातलो. ह्या कार्यावळीक राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी तशेंच सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी वांटेकार जातले. काँग्रेस पक्षाचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी तांच्या अध्यक्षपदाच्या काळातच तांचो पक्ष कमजोर केला अशी टिका भाजपा म्हणयारो सिद्धेश श्रीपाद नायक हांणी केला. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर सिद्धेश नायक हांणी खर उतरांनी टिका केल्या. भाजपाच्या आड 100 कोटी रुपया खर्चून मोहीम राबयता हे गिरीश चोडणकर हांचे वक्तव्य फटीचे आसा अशें सांगून येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत 30च्या परस अधिक सुवातांचेर भाजपा जिखून येतलो आनी परतून सरकार घडयतलो अशें सिद्धेश नायक हांणी स्पश्ट केलें. 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना कितली डिफेक्शन जाली आणि ती कित्याक जाली हें ताणें उत्तर दिवचें. म्हळ्यार हेजो अर्थ असो जेन्ना जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष तेन्ना काँग्रेस पार्टी ही वीक जाता
आणि ह्या दृश्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष जाता तेन्ना तेन्ना काँग्रेस पार्टीन कितें बरें केल्लें आसा ऑपोजिशनाचें. आज त्या ऑपोजिशनाक लागून सगळ्याक ऑपोजिशन अलायन्स करपाक पळयता. आज खंयचीच पार्टी तांच्या वांगडा येवपाक तयार ना. हें कित्याक लागून? स्वता काँग्रेस पक्ष हांवें फाटले प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणिल्लें की काँग्रेस पक्षाचें सध्या अस्तित्वूच काबार जायत चल्लां आनी काँग्रेस पक्ष ही एक रिजनल पार्टी जावन बसतली. आनी म्हाका दिसता हें खऱ्या अर्थान गिरीश चोडणकर हांच्या नेतृत्वा सकयल जातलें अशें म्हाका अपेक्षा आसा. आमी 27 30 मतदारसंघ हे भारतीय जनता पक्ष मिनिमम जिखतलो अशें आमचे माननीय अध्यक्ष श्री दामू नायक तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. नक्कीच भारतीय जनता पक्ष 2027 30+ सीट्स निवडून बहुमतान जिखतलो ह्या गोंयांत आनी परत एकदा भाजपची सरकार जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर मसूद पेजेश्तियान हांच्या वांगडा दूरध्वनीवेल्यान महत्वपूर्ण चर्चा केली. ह्या वेळार तांणी अस्तंत आशियांत निर्माण जाल्ली सध्याची परिस्थिती, प्रादेशीक शांतताय आनी द्विपक्षीय संबंध हांचेर खोलायेन भासाभास केली. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां अस्तंत आशियांतल्या ताज्या घडणुकांची म्हायती दिली. सगळे वाद, चर्चा आनी राजनीतीक मार्गावरवीं सुटावे जावंक जाय ह्या भारताच्या भुमिकेचो प्रधानमंत्र्यांनी उगडास करून दिलो. दोन्ही देशांमदीं संबंध अदीक घटमूट जावचे अशी आस लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. अस्तंत आशियांतली झूजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाच्या वितरणाचेर लागू केल्ले निर्बंध फाटीं घेतल्यात. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाच्या म्हायती प्रमाण हो निर्णय आयच्यान लागू जाला. संघर्शाच्या काळात इंधन पुरवण साखळेचेर परिणाम जावचो न्हय हे खातीर दर एक गिरायकाक व वाहनाक 200 लिटर मेरेन डिझेल विक्रीची मर्यादा घातिल्ली ती आतां पुरायपणान फाटीं घेतल्या. इंधनाची विक्री आनी वितरण पयलीं भशेन सुरू आसतलें अशें मंत्रालयान नमूद केलें. मराठी रंगभूंय आनी चित्रपट मळावेली नामनेची दिग्दर्शिका आनी अभिनेत्री विजया मेहता हांकां मुंबयच्या राबित्या घरांत मरण आयलें. तांची पिराय 92 वर्सांची आसली. तांच्या मरणाक लागून पुराय नाट्यमळाचेर शोककळा उमटल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत मानेस्तांनी तांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत विजया मेहता ह्यो आधुनीक मराठी रंगभूमीच्यो प्रेरणा स्रोत आशिल्ल्यो अशें सांगून विजयाबाईच्या सर्जनशीलतेचेर आनी कलात्मक योगदानाची तांणी तोखणाय केली. तांच्या कार्याक लागून खूब पिळग्यांचे अभिनेते, दिग्दर्शक आनी रंगकर्मी तयार जाल्ल्याचो उगडास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. बॅरिस्टर, सखाराम बायंडर, हमीदाबाईची कोठी, महानिर्वाण, पुरुष, हैवदन आनी वाडा चिरेबंदी ह्या सारकीं नाटकां आनी रावसाहेब, पेस्टनजी आनी स्मृतीचित्रे ह्या सारकिल्ल्या चित्रपटांतल्यान तांच्यो भुमिका लोकप्रिय जाल्ल्यो. संगीत अकादमी पुरस्कारा सयत हेर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळावेले खुबशे पुरस्कारांनी तांकां भोवमानीत केलां. आनी आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करून घेवचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.